नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही आमी हे पळय नागपंचमी आसा न्ही त्या निमित्तान हे पळय पातोळ्यो करुया। हे हळडीचे खोले हेका म्हणटाय पळय, हळडीची पानां हेका म्हणटा। आनी हळडीची पानां बरी धुवप, पयलीं ती अशी कट करप। हे कट करून दवरल्या पळय, हांगासर टोक कशें आसता ते कट करप आनी हे फाटले ताट कशें आसता न्ही ते कट करप आनी अशें दवरप ते अशें हे पळय। आनी तुमकां जर आतां बारीक जाय जर मच्छान हे पळय हांगाच्यान कट करप। हे आतां हांव मोठे दवरता अशी हांवें न्ही ही पळया तुमकां कट करून सगळी आनी धुवन दवरलेली आसा ही पळय। आनी तेका लागून साहित्य कितें जाय तर हे तूप, एक चमचो, गोड इल्लेशें आनी मीठ। हे आमी पीठ उकडटा आसतना घालतली भितर। आनी हे आसा तांदळाचें पीठ, हे आसा वेलची, हिजो पिठो करतलें हांव। आनी हे उदक घेतलां, हे उदक हेंकां पातोळ्यांक मागीर लावपाचें पडटलें। आनी ही आसा सोय, हे आसा तूप आनी हे आसा गोड। आनी काजूच्यो बियो जर तुमगेर आसा जर भितर घाला। आनी हेची न्ही हांव तुमकां पंचखाद करून दाखयता। आनी हे पीठ उकडपाचें आतां। हे पळया पीठ हांवें घेतलां पळय, त्याच आयदनान एक हे आयदन उदक घेतलां। आनी उदक जाय जर मागीर घालूं येता गरम। आनी भितर न्ही हे पळया एक चमचो तूप घालता, मीठ घालता आनी गोड घालता। म्हणजे कितें जाता हे न्ही ते पातोळीचे आमी लेयर करता पळय पिठाचो, तेका बरें हे जाता मागीर गोडसाण कशी लागता। नाजाल्यार हे मागीर एक एकदां कमी बीन पंचखाद घातली की ना सायडीक ते गोड लागना म्हणून। आनी हे घातल्यारूय जाता न घातल्यारूय जाता, घातल्यार मातशें टेस्टीक बरें येता। हे पळय आतां हे खतखतो आयलो न्ही, आतां हे पीठ घालपाचें आनी दवळपाचें। हे पळया आतां हे धांपून दवरपाचें आनी बारीक गॅस पयलीं केल्लो हांवें तो बंद केलो। ही आतां आमी कायल घेतल्या ती तापल्या, भितर इल्लेशें तूप घालुया आनी भितर गोड आनी सोय घालपाची। ही पळया पंचखाद जाली आनी भितर आतां न्ही हे पळय वेलची घालुया पावडर आनी मिक्स करुया परत। गॅस बंद करू। हे पळया आतां हे पीठ हांवें मळ्ळें आनी हे पीठ मळटा आसतना न्ही धगधगीत उदक घेवपाचें, ते मातशें फापुडपाचें अशें आनी मळपाचें आपल्याक जाय पळय तशें पळय अशें जावंक जाय तें पीठ। आनी पिठा हे पळया आतां न्ही हांवें पळय हळडीचें पान घेतलें आनी थोडीं जाणां केळीचें पान सुद्दां घेवन करता अश्यो पातोळ्यो। आनी हे पळय आतां तुमकां जर तर मातशें उदक जाय फुडें धुकलपाक पीठ जर उदक घेवपाचें आनी अशें सारकें बरें पातळ करपाचें। आनी पीठ आहा पळय अशें मोव जावंक जाय। हे पळय खूब घट करूं नाकात। आतां हे पळया ह्यो दोन हांवें केल्या अश्यो, तातूंत न्ही आमी सारकें अशें पंचखाद घालुया। कोणाक चड जाय तेंच्यांनी चड घालपाची, कोणाक कमी अशी जाय जर कमी घालपाची, ती आपल्या आवडी प्रमाणे घालपाची। आनी हे आसा पळय
आता ती अशी पळय सायडीक फोल्ड करपाची आणि सायडीनी सारकी दामपाची. ही पळया अशी हे तरेन फोल्ड करपाची आणि दोनूय हातींनी सारकी अशी बॉर्डरनी पॅक करपाची. पळया म्हणजे ते भायर येयना मागीर. आणि तुमकां जाय तशे शेपीन आतां करपाच्यो आनी उकडत दवरपाच्यो. हे आतां मोठे पान आसा न्ही, ताका लागून हांवें कितें केलां, हे पळय आनी हे पान आसा ते पळय ही सायडीक फोल्ड करता. वयल्या वयर अशें करपाचें आनी हे सारकें प्रेस करपाचें. मदीं आनी दामपूक चड पडोंक जायना, मातशें वयल्या वयर अशें. कितली सुंदर जाली पळया. अशें हांव सगळ्यो करून दवरता. हे पळया इतक्यो आतां हांवें भरून दवरल्यो आनी हे कुकराचें आयदन घेतलां. हे पळय भितर थोडें उदक घातलां आनी आतां भितर न्ही हे घालपाचें आनी कितें करपाचें आतां, आमी हेचे देड बीन काडलेले पळय ते हे पळय अशें पोना घालुया, म्हणजे ते वेस्ट जायना आनी हेचो वासूय हळदीच्या पानाचो बरो येता आनी बॅलन्सूय तेजो सारको जाता. आनी आतां ही सारकी अशी एक एक घालुया. हातून घालता आसतना मात एक तुमकां ट्रीक सांगता. एक एकदां ह्यो ओपन जाता, तेका लागून कितें करप, हे अशी सकयल हे पोत आसा पळय ते सकयल करून घालप ना, अशी वयर करून घालप. म्हणजे अशी घालप. हे पळय अशें हे वयल्यान येवपाक जाय, सकयल येवपाक जायना. तशी सगळ्यो अश्योच घालपाच्यो. हे पळय कशें घालपाचें, हे वयर अशें सकयल बीन अशें करून घालूं नाका, नाजाल्यार ते वाफे बरोबर एकदां तुमचें पातळ बीन पीठ जाल्लें आसा जर ते मागीर खंयच्या खंय भितर जाता. आतां ह्यो घातल्यो न्ही भितर, ताचेर न्ही हे पळय अशें धापून दवरा. नॅपकीन बीन बरो क्लीन आसलेलो आं, कसलोय घालूं नाकात. हे पळय अशें धापून दवरा, म्हणजे कितें जाता तेजी ऊब तेका बरी लागता आनी वयल्यान सकयल्यान सारक्यो जाता त्यो. आनी आतां हे धापूया आनी गॅसीर दवरुया 20 ते 25. पळया आतां हे हांवें निवल्या उपरांत एक 10 मिनटां गॅस बंद करून अशीच दवरलेली आनी आतां ते निवली आनी आतां हे पळया रेडी टू सर्व करता. हे बऱ्यो जाल्यो पातळ, कलर बीन बदललो म्हणजे जाल्यो त्यो आतां. आनी सारक्यो 25 मिनटां दवरल्यो गॅसीर. आतां रेडी टू सर्व करता. हे पळया आतां तुमकां रेडी टू सर्व केल्या. बऱ्यो लुसलुशीत मोव पळय, काय बऱ्यो सुंदर जाल्या पळया. अश्यो ह्यो पातोळ्यो तुमी तुमच्या घरा मुद्दाम करून पळया आनी कितल्यो टेस्टीक जाल्या जाणा. आनी अश्योच तुमी तुमच्या घरा करा, खाया. त्या बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा, कॉमेंट्स बरें करा, सबस्क्रायब मातशें यादीन करा. तशेंच न्ही तुमचो टायम काडून आतां तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता आनी आवडीन, तेका लागून हांव तुमकां खरें मनानसून सांगता, खरें देव बरें करूं.